मोगाच्या भावा भयणीनो, काल आमी व्हड उमेदीन खुशालकायेन जेवचे स्नान आची बाप्ताचे परब केल्या. अशें करून आमी एक हे भाशेन नातालाचे परब संपयल्या आनी आज आमी सादो काळ सुरू केला. आनी शुभ वर्तमान आमकां मार्कूचें आनी आज जे आयकलां हाच्या भागांत आमकां दोन भाग दिश्टी पडटात. पयलें म्हणजे जुवांवाक येवलाक कैद केल्लो. अशें सांगून आमकां सांगता मार्कू की जुवांचो वावर संपलो. जो वावर देवान ताका दिलोलो तो ताणें संपयलो. प्रमाणीकपण तो जियेलो, देखून हेरोदान ताका कैद केल्लो. हो वावर संपल्या उपरांत जेजू संवसाराच्या मैदानांत येता आनी जें काम बापान ताका दिल्लें तो सुरू करता. आनी तो म्हणटा, तो परगोडटा की स्वर्गीचें राज तुमचे मदें आसा. स्वर्गीचें राज म्हणजे हेंच देवाचो मोग तुमचे मदें आसा. तो जावन आसा जेजूच. मागीर जुवां मागीर आमकां सांगतलो देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताणें आपलेच एकल्याच पुताक संवसारांत धाडलो. हो जावन आसलो जेजू, स्वर्गीचें राज, देवाचो मोग. हो देवाचो मोग स्विकारूंक जेजू म्हणटा जिवीत बदलात, म्हणजे तुमची काळजां मनां उक्तीं करात आनी ह्या मोगाक स्विकारात. दुसऱ्या भागांत आमी आयकलां की तो वार फुडें व्हरूंक जेजूचो मोग सगळो संवसार दाखोवंक जेजू 4 दादल्यांक वेंचून काडटा. आनी हे दादले आपलो वावर सांडून देवाचो पाठलाव करतात. आज स्वर्गीय राज हे संवसारांत आसा. जेजू आमच्या काळजांत आसा, तशेंच तुमच्या काळजांत आसा, सगळे आसा. आनी हो वार फुडें व्हरूंक जेजून आमकां आपयल्यात सगल्यांक. तर खास आमी आमचो वार वळखून घेवया आनी आमी मोगान जिवंक, एकामेकाचो मोग करूंक आनी अशें करून देवाचो मोग करूंक आमकां देवाची कृपा आनी बळ मागुया.